आज आम्ही ॲक्च्युली खरं म्हणजे एकदम परीक्षण केलं आहे की आम्ही सुरुवातीपासून आता एसरपर्यंत येईल आहे. मधोमध 2 ते 3 कडे कंप्लीट भेगा पडलेले आहेत एकदम जॉईंटाक आणि हे बरे साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स असा आणि ह्याच्यावरून इतले सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळतली म्हणजे कोसळतलीच आणि ती सुद्धा एकदम नाहक बळी कोणतरी ठरलो जातलो. खरं म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टराचे कार्य असा. हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें कार्य केलं आणि कितें तेजेर कोणी लक्ष घातला हो प्रश्नचिन्ह तयार झालेला असा. खरं म्हणजे एक तर निकृष्ट दर्जाचे काम केलेले असा हे सिद्धच असता. ही माती काढली पण हे बरेचसे मातीचे भाग कोसळते. आता हयसरली जी माती असा ही सुद्धा मातीसाठी किती तरी प्रोटेक्शन करूंक जाय आसली. धाकटी भिंत घालूंक तरी जाय आसली आणि ती सुद्धा घालूंक ना. सो हे सगळे काम अर्धकूट दवरलेले असतात आणि ह्याच्यासाठी खरं म्हणजे आमदाराक हांव जबाबदार धरता. कित्याक आमदारचे लक्ष नाही सिद्ध झाले. हे जर आमदारांचे लक्ष असतं जाल्यार अशें घडचे नासलेले. नमस्कार. राज्यात जोरदार पाऊस सुरू असा. हे व्हिडिओ सरकार अजून विद्रस्त अवस्थेन आसा. सरकाराची यंत्रणा जी आसा ती कमकुवत आसा आणि वारंवार हेजे प्रदर्शन आमकां दिसून येता. हो व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणजे आमी जाणा आसतले की गेल्या वर्सा परसकड आनी मालप्या ह्याच्या वयल्या भागाचेर ही दरड कोसळ्ळी आणि कितकेशेच म्हयने महामार्ग बंद आसलो. मुख्यमंत्र्यान सांगले की ताजे तातडीन काम सुरू जातलें आनी हो महामार्ग ओपन जातलो म्हणून आणि तांच्यांनी तशें केलें. पूण आतां येद्या व्हडल्या मुसळधार पावसाच्या अनुषंगान परतून ती दरड कोसळपाची शक्यता ही 100% आसा आणि हाज्या वयल्यान कळटा की जे काम तेंच्यांनी केलें MVRन हे परतून निकृश्ट दर्जाचें आसा. कांयच करूंक ना थंयसर. बेश्टी माती थापल्या आणि बेश्टी लेवलिंग केलें. आता येद्या व्हडल्या पावसाचे उदक आसा ह्या उदकाकूय वाटेचे प्रोविजन करूंक ना. सो ते सगळे सकयल येतले आणि उदका बरोबर परतून ही माती जी थापून दवरल्या थंयसर ती सगळी रस्त्यार येवन परतून ब्लॉक जातलो. पूण म्हाका कळकळीची विनंती करपाची आहा मुख्यमंत्र्याक आनी गोवा सरकाराक की कॅज्युअलिटी जावच्या पडली, इन्सिडंट जावच्या पडली किंवा दरड कोसळच्या पयलीं हाजी निरीक्षण करचें आणि हो महामार्ग हो बंद करचो. कारण हो धोकादायक आसा. कोणाचो जीव घेवं शकता आणि हाजेर जर अशें जालें जाल्यार हाजो पूर्ण जबाबदार तो MVR आसतलो, PWD चीफ इंजिनियर आसतलो, पेडण्याचो कलेक्टर आसतलो. कारण कलेक्टराची तितकीच जबाबदारी आसा. ताणें ते रिपोर्ट जे इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट धाडचे आसता आणि मुख्यमंत्री आसतलो. सदांच मुख्यमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना म्हणून. पूण आतां भिवपाची गरज आसा कारण ती दरड जर कोसळ्ळी आणि त्या वेळाचेर जर कोण तरी गाडी घेवन वता आसतना त्या हेतून जर सापडलो जाल्यार ताजो जीव वचपाची शक्यता ही 100% आसा. गेल्या वर्सा आमी पळयली की कशा रितीन एक 4 व्हिलर आणि त्या 4 व्हिलरान बसपी सगळे मनीस आसले. कशा रितीन दैव चमत्कार जावन तांचो जीव वाचलो गेलो. पूण प्रत्येक फावटी अशें जावचें ना. कारण निसर्ग ह्यो निसर्गाशी खेळपाचें ना अशें वारंवार निसर्ग सांगता आणि गोवा राज्य सरकार परतून निसर्गाशी खेळपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका परतून एकदा विनंती करपाची आसा सरकाराक की हो महामार्ग जो आसा हेचें निरीक्षण करून तातडीन हो बंद करचो. कारण पुन्हा एकदा दोनय सायडींतले दरड कोसळून महामार्ग बंद जातलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.